प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूची 12वी चीट 35 ते 36 पर्यंत 35 to 37. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. आनी तुज्या दुस्मानांक हांव तुज्या पांय तोळाक घाली पर्यंत म्हज्या उजव्या हाताक बस. सर्वेस्परान म्हज्या सोम्याक म्हणलें. अशें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरोरान उलोवन दाविदानूच म्हणलें जाल्यार क्रिस्त दाविदाचो पूत धर्मशास्त्री म्हणटात तें कशें तर हें देव मंदिरांत शिकयतना जेजून विचारलें. दाविदूच ताका सोमी म्हणटा म्हणटच तो ताजो पूत कसो जावं येता. आनी लोकांचो व्हड जोमो कशे मनान ताका कान दितालो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळच्याक आमी पळोवंक जाय कितें घडलां ह्या आयच्या शिवर्तमानाच्या पयले फारिजियो, धर्मशास्त्री, सादुसी, तेजे उपरांत हेरोद पातशायचे लोक सगळे जेजूच्या फाटल्यान लागलेले. कित्याक? जेजूचेर आड आसले ते आनी ते जेजूक खूब प्रश्न विचारताले आनी ते पळोवंक सोदताले की जेजू कसलो जबाब दितलो, जेजू तांकां कसली शिकवण दितलो. आनी भाव भयणीनो, आमी आमच्या मनान धरूंक जाय की जेन्ना जेजू आपलें देवाचें उतर परगट करूंक लागलो, लोक ह्या धर्मशास्त्र्यांक, ह्या फारिजियांक आपलें देव मंदिर सोडून जेजूच्या फाटल्यान लागले. कित्याक? जेजू सट शिकयतालो. जेजू सट शिकोवन थंयसर मिलाग्री करतालो, थंयसर देवाची मोहिमा लोकांक पळोवंक मेवताली. आनी फकत त्या देव मंदिरांत कितें जातालें? फकत धर्म जातालो. ती वेतालीं, देवाचें उतर परगट जातालें, आयकतालीं आनी परतून भायर वचून तेंच करतालीं. म्हणजे फकत धर्म करतालीं ती. पूण तांचें जिवीत, तांचें मन, तांचें काळीज केन्नाच बदलूंक ना. तर आयज कितें घडटा? आयच्या शिवर्तमानान आतां जेजून सगल्यांक, ह्या फारिजियांक, धर्मशास्त्रांक, सादुसूंक, ह्या हेरोद पातशाच्या लोकांक सगल्यांक ओगी केल्यात. कित्याक ताणें असलो जबाब दिलो तांकां. आनी ह्या दिसांनी आमी पळयता की हे सगळे ताच्या फाटल्यान लागलेले ह्या माकूची 12वी चिटीन. आनी जेजून तांकां सगल्यांक शांत केले. आनी थोडे जे देवाचें उतर आयकलें जेजू वरवीं, तांची मनां बदल्लीं, तांची काळजां बदल्लीं आनी आतां ते जेजूचेर भावार धरूंक लागले. पूण थोडो लोक जो आसलो, फारिजियो बी आसलो, ते फकत जेजूचेर कितें सांग, जेजून एका मेलेल्याक जिवन बी केलो जाल्यार ते जेजूचेर भावार धरपाक तयार नासले. आयज जेन्ना जेजू आयचें शिवर्तमान आमी वाचता, जेजू आतां लोकां बरोबर हा. थंयसर फारिजियो ना, थंयसर धर्मशास्त्री ना, थंयसर हेरोद पातशाचे लोक ना, थंयसर आनी ते सगळे जे ताचेर आड येताले हेरोद पातशाचे ते लोक ना, फकत लोक आसा. तर जेजू कितें आतां लोकांक सांगता? तो म्हणटा, हे जे तुमचे धर्मशास्त्री आसात, ज्यो धर्मशास्त्री आसात, ते म्हणटात की जेजू एका त्या साम 101तल्यान ते वाचता. कित्याक दाविदान बरोवन दिलेलें की क्रिस्त दाविदाचो पूत. क्रिस्त जावन आसा दाविदाचो पूत. धर्मशास्त्री म्हणटा ते अशें तर कित्याक म्हणटात? कित्याक दावीद आपल्या सर्वंटाक देवाक म्हणटा तो म्हजो देव. दावीद देवाक आपलो देव मानता. आनी आतां धर्मशास्त्री शिकयतात की दावीद जो मेसाया येतलो, जो जेजू येतलो, तो जातलो दाविदाचो पूत. आनी जेजू तांकां विचारता, हे अशें खंय घडटा? दावीद देवाक म्हणटा तो म्हजो देव, आनी आतां जो मेसाया येतलो, जो देवाचो पूत येतलो, तो कोच दाविदाचो पूत जातलो. आनी जेजू तांकां हो प्रश्न घालता. आनी जेन्ना हो प्रश्न घालता, लोक थंयसर अजापता. कित्याक जे धर्मशास्त्री शिकयताले ते बरें आहले, ते खरें शिकयताले की दाविदाचो पूत जेजू येतलो म्हणून. पूण दाविदाचो पूत म्हणल्यार जो दाविदाचो पूत जातलो,
तो लोक सजमतालो की जेजू खरेंच दाविदाचो पूत, कित्याक ते नको आसले की जेजू देवाचो पूत म्हणून. ते जाणवले की ताची माय असली म्हणून मोरी, ताचो पाय असलो म्हणून जुजे. पूण पवित्र आत्म्या उदेशी मारियाच्या कुसव्यान जेन्ना जेजूचो जल्म जालो, तो जालो मोरयेचो आनी जुजेच्या संबंधा वरवीं जावंक ना, तो पवित्र आत्म्या उदेशी जालो. देखून जेजू देवाचो पूत असलो, पूण लोकांक ती सजमणी नासली, धर्मशास्त्रांक ही सजमणी नासली. ते सजमताले की हो जो जेजू आमचे फुडें आहा तो जावन आसा मोरयेचो पूत, तो जावन आसा जुजेचो पूत, आनी जुजे दाविदाच्या फामिलींतलो येयल्लो, मोरी पूण दाविदाच्या फामिलींतले. देखून ते म्हणटाले की हो दाविदाचो पूत. आनी जेन्ना तो जो भेरो आसलो, जो कुड्डो आसलो, ते सदांच ओगी बोबो मारताले जेजू दाविदाच्या पुताक म्हणून. लोक ओकोतालो जेजूक दाविदाचो पूत म्हणून. पूण जेजू फकत दाविदाचो पूत नासलो. वय जेन्ना तो एका फामिलीन जल्मलो, तो दाविदाच्या फामिलींतलो येयल्लो, पूण तो खरें म्हणचे तो जावन आसा देवाचो पूत, तो जावन आसा सुरवंडार, तो जावन आसा देव. आनी ही शिकवण त्या लोकांक नासली, ही शिकवण त्या धर्मशास्त्रांक नासली. ते फकत सांगताले कितें, पूण तांकां ताचो अर्थ नको, ते नको आसले. आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आयज जेजू हो प्रश्न विचारता लोकांक, लोक अजाप जाता. तो म्हणटा जेन्ना हे धर्मशास्त्री आमकां शिकयता की तो मेसाया जो येतलो, जो देवाचो पूत येतलो, तो दाविदाच्या फामिलींतलो येतलो, तर तो म्हणटा दावीद अशें कित्याक म्हणटा, दावीद कित्याक म्हणटा की आपल्या देवाक म्हणटा देव आनी ताचो पूत आतां तोच देव येतलो म्हणून. पूण खरें म्हणचें जेन्ना आयज जेजू ही शिकवण दिता, जेजू तांकां सजमणी दिता. कित्याक ही सजमणी दिता, तो म्हणटा तुमकां कसलोच प्रश्न विचारूंक जाय, कसलोच प्रश्न विचारूंक जाय. देवाचें उतर जेन्ना तुमी आयकतात, जेन्ना देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा आनी तुमी एक प्रश्न विचारतात, तो प्रश्न जो विचारतात तुमी, ताका तुका बरी सजमणी मेळपाक ओर देवाच्या उतराचेर आड वचपाक. भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत दोन टायप्स लोक आसता. एकलो टायप ऑफ लोक, एकल्या जम्याचो लोक कितें करता, तो प्रश्न विचारता देवाच्या उतरावरून, ताका सजमणी मेळटा ताचो भावार्थ गोड जावपाक. आनी जेन्ना तो प्रश्न विचारतात तांकां ती सजमणी मेळटा, तांकां तेंचे उतराची जेन्ना ती सजमणी मेळटा, ती उतर ते सजमोन आतां तांचो भावार्थ गोड जाता. दुसरो लोक कितें करता, प्रश्न विचारता, पूण प्रश्न विचारना तांचो भावार्थ गोड करपाक, त्या देवाच्या उतरार आड वचपाक. जो तो देवाचें उतर सजमणी दिता ताचेर आड वचपाक, ताका सांगपाक तूं कोण रे, हें सांगपाक आमकां आमच्या पुर्वजांनी आमकां इतल्या वर्सांनी आमकां शिकयलां, आमी जाणो कितलें आमी शिकलां देवाचें उतर, तूं कोण रे आमकां सांगपाक. आनी त्या वरवीं तांचो भावार्थ गोड जायना. ते फकत धर्म करतात, तांकां देवाची केन्नाच सजमणी ना. आनी आतां ती केन्नाच भावार्थान चलपाक ती तयार ना. आनी कितें घडटा, ती एकदम एक बरें जिवीत जियेना. ताका सदांच हुस्को आसता, सदांच हे त्रास ते त्रास. कित्याक ती फकत पळयता देव कितें करतलो तो. जेन्ना आमी भावार्थ धरता की जेजून सगळें घडोवन हाडलां, जेजून आमकां सगळें संपलां कुर्सार, तेन्ना आमकां सगळें देवाचें बरें फावो जाता. हें जैतिवंत जिवीत आमी जियोंक पावता. आयज जेन्ना जेजू ह्या शिवर्तमान आमकां कितें शिकयता, ही दाविदाची खबर, जेजू मेसाया दाविदाचो पूत, हें सगळें बरें हा. पूण जेजू आयज आमकां फकत एकूच शिकोवंक सोदता. जेन्ना आमी जेजू कडेन येता, जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ कोत्ता, देवाचें उतर आमी करूंक सोदता, आमकां सजमणी जाल्यार, सजमणी ना जाल्यार आमी कितें करूंक जाय, एक प्रश्न विचारूंक जाय. तेजी सजमणी मेळपाक फकत कितें बरें ना, सारकें ना, देवाच्या उतराचेर आड वचपाक कसली गरज आमकां नाका. कित्याक जेन्ना आमी प्रश्न विचारता फकत आमचो भावार्थ गोड जावपाक आनी सजमणी मेळपाक, ह्याच कारणा लागून आमी प्रश्न विचारूंक जाय. ह्याच कारणा लागून आयज जेजू ही शिकवण आमकां सगळ्यांक दितात. जेन्ना आमी देवा कडेन येता, आयज थान आमी फकत एकूच आमच्या मनान धरुया, जेन्ना उतराची परगणणी जाता, जेन्ना कोण देवाचें उतर परगट करता, आमकां जाय सजमणी. जेन्ना आमकां सजमणी ना, आमी वचोंक जाय ज्या लोकां कडेन जी आमकां उतर दितात, आनी तांकां आमी सांगूंक जाय, म्हाका बाबा ब्रदर, म्हाका सिस्टर, म्हाका बाबा ही उतराची सजमणी मेळना, म्हाका सजमणी दी. आनी जेन्ना आमकां ती सजमणी मेळटा, आमचो भावार्थ गोड जाता.
आनी आतां आमी जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. आयज जेन्ना हे शेवटतमेन हाजेर आमी नियाळ कोत्ता, आमी आमच्या जेजूचेर आमची चोत्राय दवरुया, तेज्या उतराचेर चोत्राय दवरुया. हें उतर आमी नियाळ करून हें जैतिवंत जिवीत आमी सदांच काल जिवोवंक आमी फुडें सरूया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस सांगोड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग, आमच्या सोरोंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक कोट तुमकां सगल्यांक आयज हांव आवडयता.